करपा कारण इंजिनियर तो क्रिएटीव कॉन्ट्रॅक्टर क्रिएटीव कॉन्ट्रॅक्टर आमी बूक प्रेजेंट केला आनी बूक प्रेजेंट करपा कारण म्हणल्यार कितें एक रिकॉर्ड सामको कायम केल्लो आहा तेणी हॉटमिक्स घालता तें आसा 8 दीस सुद्दां जावना आनी विथीन 8 डेज आतां ते डिगींग करपाक लागले आनीक आमी जेन्ना ताका विचारलें की तुमकां परमिशन आहा काय म्हणून तांकां परमिशनूय दिल्लें आसा कलेक्टरांतल्यान आमी दाखयलें तेणी परमिशन 28 फेब्रुवारी दिल्लें आहा आनी 22 फेब्रुवारी तांणी एप्लिकेशन घायल्लें फॉर परमिशन आनी तांकां परमिशन दिल्लें आहा आतां हो कोऑर्डिनेशन कितें चलता तो तुमकां दिसून येता सांगपा म्हळ्यार 8 दीस जावन हें हॉटमिक्स घातलें आनी दीस इज अरावंड 1.8 किलोमिटरार तांकां हें पायपलायन घालपाक म्हणटा तें प्रेशराचेर सो हें डिगींग चालू केल्लें ऑक्टोबर म्हयन्यांत ह्याच रोडाचेर रामलर घातिल्ले आमच्या आमदारान आनी नाल फोडिल्लो रामलर घालपाक आमी केन्ना खंयचो आमदाराक रामलर घालता आसतना नाल फोडटो पळोवना पूण मडगांव नाल फोडपाचें हें कायमच आसा आनी ऑक्टोबराक घायले उपरांत रोखडेच ताजे वयल्यान हॉटमिक्स येयले सो कशे भाशेन पब्लीक फंड्स हे भाशेन वेस्ट करता ते मडगांवां दिसती पडटा आनी मागीर वर्सा वर्स आमचो आमदार बसून प्रेस कॉन्फरन्स घेता रिपोर्ट कार्ड म्हणून आनी इतली कोटी हॉटमिक्सा म्हणलें इतली कोटी ड्रेनेजा म्हणलें इतली कोटी आनी कितें म्हणलें हें सगळें लिस्ट दिता पूण हे पयशे हाजो खरो उपयोग जाता काय वेस्ट जाता हे भाशेन असली कारस्थानां दिसून येता ह्या रोडाचें ब्युटिफिकेशनूय बी टेंडर जाल्लो मे म्हयन्याक 8 मेयाक चीफ मिनिस्टर येवन नाल फावंडेशन स्टोन घातिल्लो मे गेल्ल्या वर्साक आज पासून ते ब्युटिफिकेशन असलें कांयच सुरवात जाली ना आनी कसलें ब्युटिफिकेशन जावपाक आसा तेंवूय आमी रावल्या पळोवपाक पूण हे भाशेन पब्लीक फंड हे वेस्ट करतात हें सारकें न्ही कित्याक फायनली इट इज पब्लीक टॅक्स पेयर्स मनी लोक कॉस्ट काडून टॅक्स फारीक करतात गव्हर्मेंटाक हे भाशेन लुटपा न्ही आनीक हॉटमिक्स घालतात म्हणटा ते फॉर प्रायम मिनिस्टर विजीट प्रायम मिनिस्टर गेले उपरांत हॉटमिक्स पडला तुमकां सगळें खबर आहा पूण हे भाशेन हें सगळें कारस्थान चल्लां सगळें टोटल स्कॅम्स सांगपा म्हळ्यार आमी कितलेशे इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आहा अंडर RTI हे सगळें प्रायम मिनिस्टर विजीटाचे पूण अजून आमकां इन्फॉर्मेशन दिना सारकें एपील घालपा पडटा आमकां पूण हे सगळें असले करप्ट एक्टिविटीज आहा त्यो मातशे बंद जावचे मडगांव आनी लोकांकूय मडगांवकारांकूय आमी मागतात मातशें इल्लें जागृत रावा जागृत जेयात फक्त तुमकां आपयता आनी नाल फोडपा टायमार ताळयो वाजोवपाक लायता हे इतल्याचेर सोंपना तुमकां कळपा जाय की खरें तुमच्या शारांत डेव्हलपमेंट जाय ते भाशेन जाता काय असलेंच अंदाधुंदी काम चलता हें तुमी मातशें लक्षांत दवरात म्हणून आमी मागतात हय आतां हें डिगींग करता आसतना आतां पळय उदका पायपलायन फुटला आतां 2 दीस वा 1 दीस पूण लायन बंद करपा पडटली हें सारकें करपाक हें फायनली कोणाक त्रास लोकांकूच त्रास हो हे आमदाराक पळयना आतां हॉटमिक्स घालतना सामकें हिंगा येता ते पळोवपाक हें आपूण काम करता अशें म्हण दाखोवपाक पूण असलें डिस्ट्रॅक्शन चलता तेन्ना कोण येना तेन्ना आमी येवपा पडटा लोकांक इल्ली जागृत करपाक